मिसाचे बेतेक सुरवात दितना आमी सगळीं पिरावया. म्हज्या खातीर म्हज्या मोदलो व्हडल्या देवा मी व्हडलोलो भितर सरता यात्नीक आमचो नोमान 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 देव मोडयारा मोयमा 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 व्हडल्या देवा नोमान 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 देव मोडयारा मोयमा 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 व्हडल्या देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो आमी हे पवित्र रितीन वांटो घेता आनी दर घोडी आमकां ही संदी फावो जाता हे पवित्र रितीन वांटो घेवं एके भाशेन आमकां उगडाप हें जाता देवाचो मीठ मेळ नासलो मोग जो देव आमकां आसा तशींच मानून घेता आनी दर घोडये जेन्ना आमी वांटो घेता तेन्ना होच मोगाचो देव आमकां सांगता आमकां तो आसा तशी मानून घेता. कसलेय असोगतायेक आमी सांपळूं कसल्योय चुकी आमचे लागीं जावन होच तो देव आपली काकलूट दाखोवन दोयाळाय दाखोवन आमकां तो मानून घेता आनी आमकांय शिकयता दुसऱ्याक आसा तशी मानून घेवन. जेन्ना आमी ल्हान वो व्हड पातकां आदारतात देवा कडसून आमी पयस वेता त्या मोगा कडसून पयस वेता पूण तोच देव आमकां मानून घेता आमकां आपणायता कित्याक आमी ताची आपुरबायेची भुरगीं. आनी ह्याच पासून आदी फुडेंच हे पवित्र रितीन फावो ती बरी माटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी पुर्ती तसली आपुरबायेची भुरगीं जावन हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेवया. ह्याच पासून हे वेळार कारजंतां दूख धरून आमी म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत नांव सांगपार मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सगळीं आमी दुखवलोलीं कोंतवलोलीं कित्याक कोणे ना कोणे तरी आमकां भायर आयिल्लीं आसा पूण देव आपली मोगाची वेंग मारून ही मोगाची उबयेन आमकां सांबाळटा कित्याक आमी ताची आपुरबायेची. ह्याच पासत ह्या वेळार देवाक आमी आर्गां दिवया दिनवास दिवया. Sky
आमची ते समान देवा मुखार आमी घालुया. रीत भाशेन जी कोण पिडयेंत आसात तांचो आमी उगडास करूं. जाणी आपणा पासून माग म्हणला तांचेय पासून आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगल्या मनान तुजी पुजून करूं आनी बाबार्था आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूं आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या हाता एकवटांची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमायस प्रवद्याचें पुस्तकावेलें वाचप. जोसियाच्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकाचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी जावंक हांवें तुका नेमला. तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगळें तांकां कळीत कर. तांचे उजीर कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलों. हांव तुका आज एक गोठ शार, एक लोखंडी खांबो, एक कांशाची वणत करतलों. कारण ह्या सगळ्या देशाक जुदाच्या राजांक आनी कुंवरांक, यादनिकाक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगळीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जैत व्हरचीं नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसां. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगळीं म्हणया. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटवूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्त्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीक परगडटलें. दोनया तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणी पिरायेतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेरूच पातयून आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, अदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस उत्तम वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशांच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलोयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत वाजटी गांठ ओ किणकिणट्या कांसाळ्या सारको.
देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत. सगल्या गुटांची आनी सगले विद्येची ओळख म्हाका आसत आनी दोंगोर लेगून एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण बावार्थ आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगलें म्हजें आसलें नासलें तितलेंय वांटीन म्हजें कूड लेगून लासूंक दीन. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारोना. मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दोयाळ. मोग बसता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोर्व ना. मोग माणसुगेची शीम उतरोना, आपलो आदाव सोडिना, राग दवरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. दुसऱ्यांच्या वायटांत मोग खुशाल जायना, पूण स्वतांत खुशाल जाता. मोग सगलें बोगसूंक, सगलें सोत मानूंक, सगल्याचो बोरवासो दवरूंक, सगलें सोंसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोरतलें, 8व्यो भासो उलोवचें देणें नकोयत जातलें, विद्येचें देणें सोंपतलें, पूण मोग कदींच सोरोना. कित्याक विद्येचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें अपूर्ण, पूण सोपूर्णतें येतोच सगलें अपूर्णतें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालों, भुरग्या भाशेन वागतालों, भुरग्या भाशेन चिंततालों. पूण एकदां जाणटो जातोच भुरग्यापणा वेलें वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशीं गोयर गोयर कितें पळयता, पूण मागीर रूप रूप पळयतल्या. आतां म्हाका आसा ती ओळख अर्दी कुरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलों. आतां हीं तिनूच आसात, बावार्थ, बोरवासो आनी मोग, पूण हांचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया. Sul sorbe spora, sul sorbe spora, sul sorbe spora, sul sorbe गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. sul sorbe spora, sul sorbe spora, sul sorbe spora, sul sorbe spora, सर्वेस्वर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका बोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जुदेवांच्या देवस्थानांत जेजून सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालें. आनी तांणी म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबाविणी तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफरनावान तुवें जाय तें केलां म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या काशा गांव घरा कर. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोचो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या गांवांक गोड बूक पडली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सेराप्ता नोगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामाना काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना.
आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून तांणी ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मोदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. इश्टानो, सेंट्रो ह्या शारांत इटालियाक 1916 एक भुरगो जल्मलो. शेतकामत्याक एक भुरगो जल्मलो आनी ताका नांव घातलें फेरुच्चियो. आनी हो भुरगो हो शेतकामत्याचो, हो शेतकामती ताचो बापूय शेतांतलो वावर करून ताका वाडयतालो, आपलो घर संवसार चलयतालो. हो भुरगो ल्हानूसतान घोडी शेतांत तो आदार दितालो, पूण ताच्यो आवड्यो वेगळ्योच आसल्यो. तो मॅकॅनिक्स हातूंत ताची आवड आसली, जावं तो गाडयो ताका आवडटाल्यो. आनी ह्या पासत आपल्या आवय बापायकूय शेतांत आदार दिवन हें ताचें सपन आसलें. हांवूय एक दीस व्हडलो मॅकॅनीक जातलो, हांवूय जायत्यो म्हज्या जिवितांत जायत्यो गाडयो घेतलो. आनीक हें ताचें सपन तो मुखार घेवन वेता. जरी तर शेतांतूय तो वावर करता, आपलें शिक्षणूय तो करता. आनी शिकल्या उपरांत आपली भरती एका मिलिट्रीन करता. थंयसर मिलिट्रीच्यो तांच्यो गाडयो वापरतल्यो गाडयो थंयसर मॅकॅनीक कसो तो वावरता. आनी हांगासर जाय तो तें वावरल्या उपरांत कितें जोड घेतल्या उपरांत हें विश्व झूज महाझूज वर्ल्ड वॉर 1 तेन्ना सुरू जाल्लें. ताका लागून ही ताच्या जिवितांत जायत्यो आगोडायो येतात आनी ह्या पासत तें काम ताका सोडचें पडटा आनी तो घरा येता. पूण कितें करतलो? ह्या विश्व महाझुजाक लागून न्हूच ताचें जिवीत, पूण इटालियाक जायते जाणांचे घोराबे एके भाशेन जायतो दुकोड येवंक लागलो. वावर ना आनी ह्या पासत लोक शेतांत वावर करूंक सुरू केलो, कितें तरी रोवून आपलें पोट भरतलें म्हणून. पूण कितें जाय? हे शेतांतलो वावर सोंपेपणान करतलो जाल्यार कितें तरी जाय, मेशीन कसलें तरी जाय. आनी ह्या पासत हो भुरगो फेरुच्चियो चिंता, आपूण लोकांक कितें तरी दितलो करून. मॅकॅनीक हांव, आमीन जायतो तें वावरला आनी ताची तुलनाय केल्ली ताचे मॅकॅनीक एक्सपर्टीक लागून. आनी ह्या पासत आपली गॅराज जी आसली, ल्हान गॅराज, आनी थंयसर वावरा जाग्यार तो आमीन आसतना कितें तरी वस्तू हाडलेल्यो ताणें, तो आतां ट्रॅक्टर करूंक लागलो. आनी ट्रॅक्टर ताचे इतले बरें जाताले की लोकांक सोंपेपणी शेतांत वचून काम करूंक मेळ्ळें. आनी ताणें थंयसर ट्रॅक्टर करपाचें हो बिजनस सुरू केलें. ताच्या बापायन आपलें शेत आसलें, खासगी शेत, तें विकलें, व्हडलें रिस्क घेतलें, विकून लोन घेतलो आनी धाकटी गॅराज आसली ती एके भाशेन ल्हान भोव वाडोवंक लागलो आनी एक कंपनी सुरू केली, ट्रॅक्टर करपाची कंपनी. ट्रॅक्टर चालू जाले, जायते ट्रॅक्टर तो करूंक लागलो, जायते ताच्या हाताखाल वावरपी लागले. आनी हे भाशेन ताच्या घरांत कितें तरी जोड आयली तेन्ना ताणें चिंतलें, म्हजें जें सपन आसलें गाडयो घेवंक हांव घेतलो. आनी हे भाशेन जायत्यो वेगवेगळ्यो ब्रँडेड गाडयो घेवंक लागलो. आनी हातूंतली एक गाडी घेतली ती म्हणल्यार ताणें फेरारी गाडी घेतली, 250 GT ही गाडी घेतली ताणें. आनी ही गाडी चलयता आपुणूय मॅकॅनीक आसलो त्या पासत ही गाडयेचे भोव थोडे देफेत ताका दिसूंक लागले आनी तो आपलेच गॅरेजीन ती गाडी सारकी करूंक लागलो. आनी कितल्यो म्हणून हांव करतलो गाडी, ताणें येवजिलें आपूण फेरारी हाचो ओनर आसा ताका वचून मेळटा आनी ताका फेरारीक सांगता तुजे गाडयेन मातसो देफेत आसा तो सारको कर म्हणून. आनी ल्हानविकायेन तो गेलो फेरारीच्या ओनराक सांगूंक. आनी थंयसर तो गेलो आनी ताका सांगलें, पळय तुज्या इंजिनान क्लाच परतून मोडटा आनी ह्या पासत तुका हांव एक सजेशन दिता, तुजी गाडी बेस बरी जावं. आनी हो फेरुच्चियो गेलो आनी फेरारीक सांगलें, पळय तुजे गाडयेक तुवें अशे करून सारकी करूंक येता. पूण हो फेरारी ताका असो उद्गारलो, तूं एक शेतकामती, तूं ट्रॅक्टर करता, म्हजी गाडी संवसारांत सगळ्यान बरी. ही उतरां कोर आसलीं. हे उतरान ताका एके भाशेन फेरुच्चियोक भायर आयलो, रिजेक्ट केलो. पूण ही उतरां जरी तर फेरुच्चियोक दुखली, ताका एके भाशेन भायर आयलो, रिजेक्ट केलो तें कळ्ळें. पूण हीच उतरां ताका बोड जातात. आनी तो 9 म्हयन्या भितर आपूण आपली ब्रँडेडाची गाडी हाडटा, आपले मॅकॅनीक
एक्सपर्टीज वापरून आपल्या सांगात्या वावुरप्यांक घेवन तो आपले एक ब्रँडेड कार भायर काडटा आनी ती भायर आनी आयज ती कंपनी आयज व्हड जाल्ली आसा लॅम्बोर्गिनी जो ताचो ओनर आसलो फेरुच्यो लॅम्बोर्गिनी जोरी तर ही फेरारी ओन लॅम्बोर्गिनी वयर वाडली तिचो प्रेसूय वयर गेलो आनी तिची क्वॉलिटी वयर जाली पूण ताका एक मनशान फेरारी भायर आयलो पूण ताका भायर आयलो म्हणून ताणें आपणाकूच भायर रावंक ना बोलदेन जाल्यार तीच उतरां घेवन आपणे वावर केलो आनी संवसारान ब्रँडेड स्पोर्ट्स कार लॅम्बोर्गिनी ताणें भायर काडल्यो आयज फेरुच्यो आमकांय वोट दे कित्याक आयज आमी हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करचें आसा तें हेंच दर एक मनीस संवसारांत जावं तो तरलो जावं तो भुरगो जावं तो जाणटो दर एकल्याक भायर आयिल्लीं आसात सगल्यांक भायर रावप आसा न्हयकारणी जिवितांत आसा पूण ही न्हयकारणी आमकां कितें करता हें की गरजेचें जिवितांत कितें जातलें जाल्यार हांव व्हड जातलो जाल्यार न्हयच तोखणाय गरजेची पूण भायर रावप आनी न्हयकारणी ओ रिजेक्शन जी म्हणटात तिवूय गरजेची कित्याक ती मनशाक उत्तेजन दितात मुखार वचून आनी होच नियाळ आमी हे भाशेन करतले पयले सुवातेर आमी पळयतले प्रॉब्लम कितें तें रिजेक्शन कितें तें दुसरे सुवातेर कॉन्सिक्वेन्स रिजेक्शनाक लागून न्हयकारणेक लागून भायर रावपाक लागून आमच्या जिवितांत कितें जाता आनी आमी हाचेर जैत व्हरूंक कितें करूंक जाता हेंच आमी आयज आयच्या नियाळान आमी नियाळ करतले पयले सुवातेर संवसारांत सगल्यांक भायर रावप आसाच सगलीं कोणें ना कोणें तरी न्हयकारणी अनुभवल्या जावं ती फामिलीन एक वांगडी कसो हांव फामिलींतूच रिजेक्ट जाता जायते फावटी जावं तो समाजांत हांव रिजेक्ट जाता जावं तो हांव पवित्र सभेन घोडी रिजेक्ट जावं ते म्हजे कातीक लागून जावं ते म्हज्या धर्माक लागून जावं ते म्हज्या गुणाक लागून जावं ते म्हज्या शिक्षणाक लागून जावं ते म्हज्या भावार्थाक लागून आनी वेगवेगळे वस्तूंक लागून हांव घोडी भायर येता जाय हांव दुसऱ्यांक भायर येता जाय ओ दुसरो म्हाका भायर येता जाय ओ हांवूच म्हाका भायर येता जाय तो रिजेक्ट करता जाय पूण हे रिजेक्ट करतात ते ताका एक कारण आसा कित्याक जायते फावटी मनीस रिजेक्शनाक लागून दुखी कोतीन भितर सरता कित्याक मनीस एक सोशल बींग ताका समुदाय जियोवची आस आसा आनी हीच आस मनशा भितर एक इत्सा उत्पन्न करता कसली इत्सा दुसऱ्यांनी म्हाका वेंगयलोलो मानून घेतलोलो जेन्ना हांव भायर येता ओ दुसरो म्हाका भायर येता तेन्ना हांव ही सोशल बींग जी म्हाका इत्सा आसा दुसऱ्यांनी मानून घेतलेली ती म्हाका फावो ते भाशेन मेळना आनी ह्याच पासून मनीस दुखवता पूण मनीस एक व्हड चूक करता ती म्हणल्यार कोणेय जरी तर मनशान भायर आयलो जाल्यार संवसारूच काबार जालो ना ही व्हडली चूक जरी तर कोणेय म्हाका भायर आयलो जाल्यार न्हयकारलो जाल्यार संवसार थंयसर काबार जायना बोलदेन जाल्यार थंयसर सुरू जाता आनी ह्याच पासून जेजू क्रिस्तूच आमकां एक उदाहरण आमी म्हणटली आमकां सगल्यांक भायर आयला जेजूकूच भायर आयला आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू आपल्या गांव घरा गेलो थंयसर देवस्थानान भितर सरलो देवाचें उतर परगटूंक लागलो इजायास प्रवाद्याच्या ह्या पुस्तकांतलें तो वाचूंक लागलो आनी थंयसर वाचता वाचता जायतीं जाण आकर्शीत जालीं ताका ताची तुलना करूंक लागलीं तोखणाय करूंक लागलीं पूण थोड्याच वेळान ताची रागार जाली थोड्याच वेळान ताची जेलस जाली ताका भायर रावंक लागली रिजेक्ट करूंक लागली आनी एक घोडयेर देखून ताका वयर तावन खाला उडोवन ताका खाबार करूंक तांणी येवजिल्लें कित्याक काय कित्याक हो म्हणोंक लागलो जेजू म्हणोंक लागलो आपूण मसाया आनी तीं जाणां आसलीं हो एक तेवयाचो चाकर हो बेश्टो साद्या घरांतलो आयला आनी आपणाक मसाया सोडवंडार म्हणटा हें ताच्या मनांत काळजांत वचोना आनी ह्याच पासून ताचीच घरची ताचीच मनशां तीं ताका भायर रावंक लागलीं रिजेक्ट करूंक लागलीं पूण जेजून कितें केलें काय जेजून थंयसर आपलो संवसार काबार जालो म्हणलें काय ना थंयसरलो तो गेलो हांगासर म्हाका रिजेक्शन मेळ्ळां थंयसरलो तो चलून वेता ताका भायर आयलो जायते फावटी जेजू भाशेन आमचेंय जिवीत जावंक शकता एके भाशेन रागाक बरोवन घोडी म्हज्या गुणाक लागून घोडी म्हज्या जिविताक लागून जें हांव कितें करता तें म्हाका घोडी भायर येता जाय वो हांवूच म्हाका भायर येता जाय जावं म्हाका वयर तावन खाला उडोवंक नाटक करूंक सोदता जाय कित्याक हांव म्हजे भितर जायते गूण आसात ते म्हाकाय बी एके फावटी दिसती पडना
पूण जेन्ना असली रिजेक्शन येता थंयसरली भायर सरोंक जेजूच आमकां उलो मारता आनी जेजूच्या जिवितान पयलें रिजेक्शन आयलें आनी रिजेक्शन आयल्यार न्हयकारप वो भायर रावप आयलें जाल्यार कितें जाता काय तें आयज आमकां पयलें वाचूप सांगता जेरेमियास प्रवाद्याच्या थंयसूर जेरेमियासाक विचून काडलो देवान कोणा आपलो संदेश दिवंक जे देवाच्या राजांक यादनिकांक व्हडल्या व्हडल्या मनशांक हे धाकट्याक जेरेमियासाक विचून काडलो पूण जेरेमियासान आडकोड हाडली हांव ल्हान आसा म्हजे लागीं जावचें ना हांव बरो ना देव ताका सांगता पडे हांव तुका वळखता कुसव्यांतान हांवें तुका आकारला हांवें तुका नेमला हांवें तुका पडयला आय गिव यू दी इम्पॉर्टन्स देवान म्हाका म्हत्व दिलां हें वळखून जेरेमियास विसरलो पूण बोलतें जाल्यार कितें करूंक लागलो हांव बरो ना हांव ल्हान आसा आय एम आगली आय एम नॉट गूड असली उतरां एके भाशेन म्हणोंक तो पावलो आय एम नॉट गूड हांव धाकटो असलींच उतरां आमी जायते फावटी म्हणटात जरी तर दुसरो म्हाका भायर येता जावं ते म्हजे कातीक लागून धर्माक लागून म्हज्या गुणाक लागून म्हज्या शिक्षणाक लागून तेन्ना हांवूय म्हणोंक पावता आय एम आगली आय एम नॉट ब्युटिफूल आय एम नॉट गूड आय कॅनॉट डू म्हज्यान कांय करूंक जायना हांव बरो न्ही आनी हे भाशेन हांव म्हाकाच मारूंक पावता तेन्ना देव म्हाका सांगता हांवें तुका आकारला हांवें तुका नेमला हांव तुका वळखता हें की हांव विसरता न्हयकारप संवसार काबार न्हय पूण बोलदें जाल्यार म्हजो संवसार तुयंतावन सुरू जाता फिरुच्यो भाशेन लॅम्बर्गिनी भाशेन न्हयकारलो ताका पूण तो जाणा आसलो दॅट ही इज ब्युटिफूल ही इज टॅलंटेड देवान ताचे भितर खाशेलेपण घातलेलें आसा हें तो ओळखूंक पावलो जेरेमियासान म्हणलें जायत पूण तो आपल्या सिंगदा आयलो आपलें व्हडतेपण तो मानून घेतलो आनी ह्याच पासून तो मुखार गेलो जेरेमियास देवाचो व्हड प्रवादी जावंक पावलो आनी ह्या पासून आमी कितें करचें काय प्रॉब्लम आसा आमकां कॉन्सिक्वेन्सीस आमी पडयल्यात न्हयकारोणाचे आमी आमच्या जिवितान न्हयकारप येता तेन्ना आमी कितें करचें काय आयज आमकां दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलूच हाका जाप दिता थंयसर तो म्हणटा कोरीतकाराक म्हणून एकूच तुमच्या जिवितान जियात पवित्र आत्म्याचो शेगूण तो गूण तो ते म्हणल्यार प्रिती मोग हो मोग व्हडतो गरजेचो ह्याच मोगाक लागून जायते दुसरे बरे बरे गूण आमच्या जिवितांत येतात आनी ह्यो गूण मोगाचो गूण सदांच उरता तो केन्नाच संपना ह्या पासून आयज भाग्यून पावलो आमकांय सांगता जेन्ना आमच्या जिवितान आमी न्हयकारप वो भायर रावप आमी अनुभवता तेन्ना आमी हो शेगूण जिवंक गरज प्रिती मोगाचो शेगूण वर्च्यू ऑफ लव कशे भाशेन पयले सुवातेर आय हॅव टू लव माय सेल्फ हांवें म्हाकाच म्हणची गरज आय लव माय सेल्फ म्हूण आरश्यान पळोवन जावं तें जितलेय फावटी दुसरो मनीस म्हाका नाकारता म्हाका खाला घालता म्हाका कितें कितें म्हणटा जावं तें सोशल मिडियाचेर जावं तें बेश्टें म्हज्या तोंडार वो लोकां म्हजें मोदें उलोवन म्हज्यो गजाली करून म्हाका कितें कितें म्हणटा जाल्यार हांवें म्हाका म्हणूंक जाय आय एम ब्युटिफूल आय एम वर्दी देव म्हजो मोग कोता हें हांवें आरश्यान पळोवन म्हणोंक जाय कित्याक मोग आपणाचो कोत्ता तेन्ना हें न्हयकारप आसा ती म्हजेर पेज जायना पूण बोलतें जाल्यार मुखार म्हज्या गुणांतल्यान जे बरे बरे गूण आसा म्हजो पुराय संवसार हांवें बांदून ओ फुडार हांवें बांदून हाडूंक जाता दुसरे सुवातेर आय हॅव टू लव गॉड जरी तर हांव म्हजो मोग करता हांवें त्या रोजनाराचो मोग करूंक जाय जाणें म्हाका मोगान रोचला दर एक मनशाक खाशेलेपण आसा जरी तर भायर रावप जायत म्हजे लागीं जावचें ना जायत हांव दुसऱ्या वस्तूंनी बरो आसा आनी हें की खाशेलेपण हांवें ओळखून घेवंक गरज कित्याक देवान एक एकल्याच्या जिवितांत एक एक खाशेलेपण घातलेलें आसा जशें परी जेरेमियासाक देवान दाखयलें तूं खाशेलो तुजे भितर बरें आसा जेजू जाणा आसलो आपले भितर कितें आसा तें बरें तेच भाशेन भाग्यून पावलून आमकां दर एकल्याक दाखयलां आमचे भितर कितें आसा आनी ह्याच पासून त्याच देवाचो आमी मोग करूंक गरज आनी देवाचो मोग करतना दुसऱ्यांचोय मोग करचो गरज हांव म्हजो मोग करता तेन्ना हांव त्या रोचला त्या देवाक मोग देवाचो मोग करता आनी त्याच देवान दुसऱ्या म्हज्या भाव भयणाक रोचला तांचोय मोग करूंक पावता आनी ह्याच पासून हांव एक कॉज जावचो ना दुसऱ्याक भायर हांव जो मनीस दोर गोरये दोर किणा दुसऱ्याक आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी भायर येता रिजेक्ट करता तो मनीस आपणाकूच भितरल्यान रिजेक्ट करता दॅट ही प्रोजेक्ट्स आनी ह्याच पासून जेन्ना हांव दुसऱ्याचो मोग करूंक पावता हांव म्हजोच मोग करूंक पावता सगल्यांक व्हडले गूण आसचे ना पूण दर एकल्याक एक एक खाशेलो गूण आसा आनी ते आमी ताची तोखणाय करूंक जाय ते आमी एप्रिशिएट करूंक जाय
तेन्नाच की दुसऱ्याचें हांव एप्रिशिएट कोत्ता तेन्ना म्हजें एप्रिशिएट कोत्ता आनी हें जर हांव करीत प्रिती मोगाचो शिकून म्हज्या जिवितांत जियेत जाल्यार हो संवसार इतलो सोबीत जातलो ह्या संवसारांत रिजेक्शन आनी आशिना आयज तोच देव आमकां मनशांक इतलें घोर वायट आमी करून लेगून तो आमकां भायर आयना बोलदेन जाल्यार आमकां मानून घेता त्याच देवाची देख घेवन एके भाशेन देवाचो उलो आपणावन आमी आमच्या जिवितांत आमकां आसा तशी मानून घेवं म्हजें रूप म्हजे गूण म्हाका देवान दिल्यात ते गूण मानून घेवं आनी हेच भाशेन दुसऱ्याकूय मानून घेवं आयज त्याच देवाची कृपा दर एकल्याक मागूं सगळीं उबी रावया हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उचारुया सोत मानता देवा सोरपोतवेदार बापा सरकार आमी तुमच्या रोजनारात आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गोरबी सांबाळलो आंकवार मरेत हांवें सोलमलो मोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिकी पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या जिवंत जालो सरकार चडलो सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तो इतांची आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासांचें जिवीत आमेन ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार उबा रावया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्लें कार्य काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी गोंयचे पोरजेन फुडल्या म्हयन्यान वेंचणुकेची सेवा चाकरी कोत्तले आनी सृश्टीची राखण कोत्तले बरे फुडारी विचून काडूंक बापाक बोल मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी आमच्या जिवितांत पोस्ट दूख येता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसा हें सोत मानून आमी ओळखून घेवंक आनी काळजीदारपणान आमचे आडणुकेक फुडें करूंक आमी बापाचो आदार मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी एंटनी डायस जाणें ह्या मिसांत आपलें इंतेसांव भेटयलां ताका सुभाम आशिर्वादान भरूंक बापा लागीं मागुया दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बाबा ही मागणी दोयाळ बापा काल तिगांय तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन आमची काळजां दवरता सुखानी तूं सोराक गेले जेसू तुका भेटोयता सुखानी तूं सोराक गेले जेसू तुका
म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दानां हाडून दवरता प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय ह्या मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांक आयुवता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सेवी सोवें आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बोगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलो ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासनाक आम बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खुशी खोस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची वासो समोर म्हजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसण मेळचें तुमचे बसो आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट पुरगोटुया. Gesù, duce morona mi somorota. Sumia Gesù, duce purno život pon porgota. Sumia Gesù, duce enia, ami otrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा नको शिवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बाकीवन बापा फिलीप नेर आमचे गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मळांचो बरवासो धरून मेल्या ती आमच्या बा भयणीची काकळट कर तांकां तुजे इश्टापतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भाशेन जी कोण आपलो वाडदीस काजराचो दीस मनयतात कोण पिडींत आसात कोण नोकरी सोदतात सगल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारी देवाची माय सांगाती बागेवन दवरता आनी सूर काणी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगात तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जे सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले प्रार्थन हात जोडून तीर धरून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बरो भशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलोटी सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान शांती दियात देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एके ओत्मीक तरेन म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी तुकाच हांव एकवटून रावंक सोदतां तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी सासनाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं ह्या मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं मातशें बसूया आयज साद्या काळाचो चवथो आयतार फेब्रुवाराचे पयलेर थावन आमची इगोर्ज उक्ती करता आनी इगोर्जीन मिसां सदांचे पुरी जातली फुडल्या सोनवारा दीस सांजे 5:30 वाजता मिसाची मांडावळ करूंक बागेवन सेबस्तियान वयलो वाडो इंग्लेजींतल्यान मीस 7 वाजता आसतली
आयतारा दीस पयल्या मिसाची मांडावळ करूंक बागयोन बर्नर्ड बामणवाडो आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक बागयोन माथ्यू अफ्रमेंत. फेब्रेराचे 4 म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जाल्ल्यान पवित संस्काराक नमस्कार 6:30 वाजता मीस जातूच उपरांत 8 वाजता मीस आसतलें. फेब्रेराचे 6 फुडलो आयतार फिरगोस गवंडीक सोबेची जमात सकाळीं 10 वाजता. लग्न जावं जांकां देवान आपयल्यान तांच्या लग्नाच्या संस्काराची कळवणी. रुबन जॉर्डन दिसा आंकवार पूत आंतोनियो विन्सन तियोतोनियो दिसा आनी इजाबेला दिसा जल्मला सांता क्रूज आनी रावता पिएदाद. फाबियोला एलोयस डिसुजा हिचे लागीं आंकवार दू ग्रेगरी एलिटेरियस डिसुजा आनी फिलिसिटा एस्कोलास्टिका डिसुजा जल्मल्या पोर्वोरी आनी रावता बामणवाडो शिवोली. ही तांची तिसरी चीट. हेजरन सेबस्तियान नोरुनिया आंकवार पूत रेमेडियोस क्लेमेंट नोरुनिया आनी कॅरन लू डिसुजा खांदुली आनी रावता मार्ना शिवोली. रेनिटा फेर्नांडीस हिचे लागीं Sorves porate vomucha, curpit soatativu, tu sodom por godnar kodmaka.
अरे